प्रत्येक गायन गाऊया A11 देवा तू आमचो ओरो पेज 5 A11 पेज 5. निकलाव आणि फातिमा तिमोथियो हांकां सुर्गींचें सूख मागून ही मिसाची भेट हांव समर्पितां. तुमी तुमच्योय गरजो बारून भक्तीपणी ह्या मिसा भेटीन वांटो घेयात. तेच परी आयज वाडदीस समरमता फिलोमेना पायश देवान ताचेर आशिर्वाद घालो म्हूण मागुया. आयज काजाराचें वरोस फ्रांसीस आनी फ्लोरिना आल्वेश तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबडीने पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवची खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया आनी दूख धरून सगळीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबणीदो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबणीदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. मोहिमा देवाक उंचोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गींच्या राया सोर पदवेदार देव बापा आमी तुका नमस्कार कोत्तांव. आमी तुका दिन वाचतांव. तुज्या तोर वैभव पासत आमी तुका वाखाणटांव. सौम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सौम्यान देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया.
सोर पदवेदार देवा भाग्यान पेद्रोन पावलो तुज्या धर्मतांची दोबाची परब संभ्रमूंक आमी आयज संतसान एकठांय जाल्या तांच्या मुण्यारपणा वरवीं पवित्र सभेचे सर्वेक भावार्थाचें देणें तुवें तिका फावो केलें तांची शिकवण आमी सदां आनी सर्वांत पाळूंक तूंच आमकां घटाय दी हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जकरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. त्याच काळार पवित्र सभेच्या थोड्या वांगड्यांक एरोद राजा पिडापीड दिवंक लागलो. जाकोबाक जुआंच्या भावाक ताणें तोर्सादीन जिवेशी मारलो. हें जुदेवांक मांडलें म्हूण पळोवन ताणें पेद्रूकूय दवरूंक लायलो. हें फूग नासलोल्या उंड्याचे परबेच्या दिसांनी घडलें. पेद्रूक दवरलो, बोणकोणीक घालो आनी चौगां शिपायांनी ताका राखचो म्हूण हुकूम घालो. पास्कांचे परबे उपरांत पोरजे मुखार तो पेद्रूक उबो करूंक सोदतालो. पेद्रू बोणकोणी नासलो तितलोय वेळ पवित्र सभा ताचे पासत थांबो नासतना देवाक मागणें कोत्ताली. एरोद पेद्रूक पोरजे मुखार उबो करूंक सोदतालो त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू दोगां शिपायां मदें न्हिदलोलो आसलो. ताका 2 सांकड्यांनी बांदलोलो आनी पारेकार बोणकोडीचे दार राखताले. ओचितूच थंय सर्वेस्पराचो दूत उबो जालो आनी तें कूड उजवाडान भरलें. पेद्रूच्या भुजांचेर हात मारून देवदूतान ताका उठयलो आनी म्हणलें, वेगीं उठ. तुयचे थंयच ताच्या हातांच्यो सांकड्यो भूंय पडल्यो. तेन्ना देवदूतान म्हणलें, तुजो पोटो बांद आनी तुज्यो वाणो घाल. पेद्रून तशें केल्या उपरांत देवदूतान ताका म्हटलें, तुजें आंगावलें घाल आनी म्हजे फाटल्यान ये. पेद्रू ताचे फाटल्यान गेलो, पूण दूत सांगतालो तें गरीबपणी घडटा म्हूण तो नोकळो आसलो, कित्याक तें एक सोपोन म्हूण तो चिंतालो. पाऱ्याचो पयलो आनी दुसरो जागो उतरून शारान पावयता त्या लोखंडाच्या दारवंट्याशीं ते पावले आनी तो आपशींच तांकां उक्तो जालो. भायर सरून ते एक आख्खो रस्तो चल्ले आनी थंयचे थंय देवदूतान ताका सोडलो. तेन्ना सोयराणार येवन पेद्रून म्हणलें, सुमयान आपल्या दुताक धाडलो आनी हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुदेवांचो लोक रावतालो तातूंतलो म्हाका वाटयलो म्हूण आतां म्हाका खरेंच कोडून आयलें. देवाचें उतोरें. जाबाब, सोगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. सगळीं म्हणुया, सोगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हज्या ओतम्यांक वडवीक मेळटा. हें आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोश. जाबाब, सोगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका तळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब, सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. ताचे दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगडटल्यात. तकली पोंदां घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दोळडेऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब, सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. ताच्या सेवकां भोंवती वेडो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाड गोड. ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस बागी. जबाब, सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. भाग्योन पावलोन तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या
हांव आतां भिजयलोली बोली कसो आसा आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें झुजलो. धांवची आसली ती वाट हांवें धांवन काडली. हांवें बाबाट सांबाळलो. शेकी म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रमाणीकपणाचो मुकूट सोमी सोर नितीवन मुनसुबीदार त्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाकाच न्हय पूण ताच्या इस्न्यांक ओत्रेकतात तितल्यांकूय. पूण म्हजे उद्देशी शिववर्तमानाची पूर्ण पुरगोटणी जावचे खातीर आनी सगळ्या विदेशांनी ती आयकुचे खातीर सोम्यान म्हाका आदार आनी घोटाय दिली आनी शिवांच्या तोंडांतलो म्हाका निवारलो. सगळ्या नोश्ट्यांतलो सोमी म्हाका वाटायतलो आनी आपल्या सुर्गीच्या राजान म्हाका सलामती पावयतलो. ताका महिमा सासणाच्या सासणाक आमेन. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. उद्गार. Sorvesvorak soy, sorvesvorak soy, sorvesvorak soy, soy, soy. Sorvesvorak soy, sorvesvorak soy, sorvesvorak soy, soy, soy. तूं कोडप आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी एमकोणाचे दाळवंटे तिचे जोयत वचचे नात. Sorvesvorak soy, sorvesvorak soy, sorvesvorak soy, soy, soy. Sorvesvorak soy, sorvesvorak soy, sorvesvorak soy, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान फिलिपाचे शेजाऱ्याच्या प्रांतांत येतोच जेजून आपल्या शिसांकडे विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां स्नान दातार जावं, कोण कोण एलिजा, दुसरीं जेरेमायस ओ प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमोन पेद्रो असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, सिमोन, जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं कोडप आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी कोणाचे दारवंटे तिचे जैत वचचे नात. हांव तुका सुर्गींच्या राज्याच्यो चावयो दितलो. तूं संवसारांत बांदशी तितलेंय स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलेंय स्वर्गार सोडलोलें जातलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें प्रितीच्या भावना आयज पवित्र सभा दबाचीकपणान भाग्यन पेद्रू आनी पावलोची परब संभ्रमता. रोमा शारांचे ते दोगूय आपोस्ल देखून दोगांची परब आयच्या दिसाक थारायल्या. अपोस्टल्स टू द सिटी ऑफ रोम. ह्या पासत आयज आमकां तांगडे जायत्यांचो विचार दोगांयकू कित्याक क्लाप केल्याय, दोगांयकू कित्याक एकठांय हाडले, एक एक दिसाक वो एक एक आपोस्लाक वो एक एक सांताक आख्खो एक दीस फावो नियाळूंक सारकें इतले प्रभावशाली ते. पूण पवित्र सभेचे येवजणेन दोगांयकूय बराबर आमी नियाळुया. आयची वाचपान नियाळटना आनी आयची दवाची बरोवप खूब म्हत्वाची. ती नियाळटना जायते पावटी जावं पाद्रींच्या तोंडांतल्यान जावं लोकांच्या तोंडांतल्यान जेन्ना संवाद जाता तेन्ना हें आयकूंक येता, लोकांक भाग्यवान पेद्रू सारको मानता आनी तांकां दिसता ती अदीक भाग्यवान पेद्रूशी लागीं आसा. तो भाग्यवान पेद्रू तेंगे काळज आसा, लागीं आसा. कित्याक
भाग्योन पेद्रू विकनस आहलो न्हू भाग्योन पेद्रू आनी लोक कितें म्हणटा आमचे भाशेन न्हू भाग्योन पेद्रू वीक भाग्योन पेद्रूचे अस्कोताय ती पळयतात बाबा आमचे भाशेन तूं कितलो असोक्त सारकें विकनस आहलोलो असोक्तायेक लागोन 3 पावटी नेगार गेलो नाकारलो नाच म्हणे हांव ओडकोना तें ओडकोन नाच ताणें सोम्याक म्हणलें सोम्या बापती म्हणलें पूण विकनसाचेरूय रावूं जाता आनी ही तरी विकनस इतली म्हत्वाची जाल्ली जाल्यार आयज आमकां येदो व्हडलो कुंवर पवित्र सभेचो मेळटलो आसलो पयलो पाप साहेब मेळटलो आसलो जी कोण विकनस 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 ती विकनसांतूच आहात भाग्योन पेद्रू बाबतींत भाग्योन पेद्रू विकनसांत तो उठलो आनी जाय तो मुखार गेलो वोय नेगार गेलो वोय ताणें नाकारलें सोम्याक 3 पावटी पूण रात दीस रडोन 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 आपल्या ह्या पोल्याचे दोनूय सायडीन होडी घातली फारो न्हू आमी शेतां होडी माताय न्हू उदो येता तें शेत रोयल थिंग ना जाच्या होडी घाताय हांव नको इलियास सांग कितें म्हणटाय तें आमगे गोरमकार शेत आहलोलें आम होडी मात म्हणटा आनी थोडे मनीस आहलो ते होडी मारूंकूय येताले उदो जें लोटोन दोंगरा वयल्यान येता तें आमगे गोरमका वयल्यान तें शेत बुडोवंक जायना होडयेंतल्यान वचोन ही होडी पडटा इतलें ताचें दूख इतलें ताचें प्राचितपण इतली ताका वीट आयली की हांवें सोम्याक नाकारलो रडोन 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 ताणें आपल्या पोल्याकूच होडी घातली घावे पडले आनी मोरपुऱ्यान जाणें ताका पळयलो ते मुळे बाबा हेणें जायत दूख केलां हेणें प्राचित केलां हें आमकां कोणें सांगलो ना हें आम खंय वाचलो ना हें आम खबर ना म्हणजे कितें वोय मुगे असोक्ताये लागोत हांव चुकलो हांवें महापाप केलें बट म्हजे भितरूच तांक आहा हे विकनसीचेर काम करूंक वयर सरूंक That's why efforts are very important. Eyes, munis, patok, kotan, muta. I'm weak. एक थापट वाजोवपा दिसता वीक जाल्यार कितें जालें तुज्यान वावरून जायना जाल्यार भाग्योन पेद्रूची देखयात भाग्योन पावलूकूय पळयात तोवूय वीक आनी विकनस केसोली इंटलेक्चुअल रिजिडिजम सारकी हांव शिकिला ओळ घामालेला बरें तूं म्हाका कितें शिकयतली क्रिस्ताक पाटलाव कोताय ती तूं मारूंक जाय तूं फातरापाकूच जाय पूण तोरी आसतना सोमी तेका सकयल उडयता आनी तो 3 वर्सां आराब्बा म्हणटाय त्या गांवां वयता हें आमगडे आहा बायबलाचेर पूण वाचतना उपास कोता मागणी कोता आनी परतून शास्त्र वाचता हेचो एफर्ट मुगे विकनस मुगे मन धांपलोलें हांव सारको अहंकारी जाल्लो हांव जिद्दी जाल्लो हांव तुमी आयकोंक सोदना पूण सोम्यान हें फातराचें देर फोळें उगडलें आनी हांवें 3 वर्सां उपास आनी मागणी कोता कित्याक मुगे विकनस सोडून दिवंक जाय प्रितीच्या बाबडीनो तेका लागोन एफर्ट वेरी गरजेचो वावर करात तुमगे विकनसांचेर वैत जैत मेळोवंक आनी आमगे धर्म ह्याच पासत आहा सगल्यांनी आमी वावर कोन्न जैत मेळोवंक विकनसाचेर कित्याक आज विकनस एक लायसन्स पातोक कर रे बाबा कांय जायना संवसार म्हणटलो पातोक कर कांय जायना पूण संवसार म्हणपाना क्रीम कर तेश कोन्न जाल्यार क्रिमी करूंक जाता म्हाका कितलो राग येता मुगे विकनसां मर्डर केलो तेका म्हाका सेंटेन्स कित्याक जेल कित्याक म्हाका इतली बायलांची आसा हांव रेप कोता विकनस न्हू क्रीम करूंक जायना पातोक करूंक जाता संवसारागे धोंगेपण पळयात चिंता तकली आहा चिंतात आयची परब चिंतूंक आपयता दोगांयकूय तकली आहलोल्यान सोम्यान तेंगे तकली रिफायन केली सारकी चिंतात प्रितीच्या बाबडीनो संवसाराचें दोगलेपण तूं म्हटली फादर हेस्टन तूं आम सांगता लोकांक कुताश तुगिले पवित्र सभेचो पाप साहेब तो मरे पाप साहेबाचेर हें परबे दिसा तुगे पवित्र सभेचेर नियाळ कर की तूं पाद्रीनी की तूं माद्रीनी की तूं बिस्मानी की तूं कार्दियाल्यान की तूं पाप साहेबान लोगूच सारकें स्खांद केल्याय ते पडे पवित्र सभेचें थोंडार शेण मारल्या भाशेन आनी तूं आमकां सांगता सारकें तूं म्हणटाय तें सारकें स्कांद आहाय
हिस्ट्री ती आमगेली हिस्ट्री नाकारूंक जाता हिस्ट्री सत हिस्ट्री नाकारूंक जायना पूण कित कोरया आयज नियाळ थंय 3 उतरां येयलीं कित कोरया फादरींक माद्रींक आनी लोकांकूय कातोलीक म्हणजे कितें म्हूण सजमलें पाद्री सजमताय माद्री सजमताय आनी लोकूय सजमता कातोलीक लेटी आहा ती पाद्रीपण म्हळ्यार बिस्म साहेब जावप म्हळ्यार आनी हें म्हळ्यार पॉप स्टार रॉक स्टार आनी हॉट स्टार स्टारां सोदताय आमी पूण एक खालतो डिसायपल जावपा आमी स्टार जावपा सोदताय देखून आमी होणा पोताय पातक कोन ताका लागून स्कांद गोठाय व्हड व्हड भाग्यवंतांचें आयज हे दोगूय भाग्यवंतांचें वर्तेपण आपले वसोकतायो मिटोवन ताणें आपल्या जेजूक आपलें बोड केलें आम जेजू बोड करपा नाय आमी वसोकतायेन तूं रावता माती आयदनां म्हणटा वय माती आयदन पूण माती आयदन इतलें न्हू कोडी घाल म्हळ्यार ठाक्कन फुटना न्हू अनलेस माती आयदन केदोन फुटा तूं वय सोद काण झोमणेर माती आयदन दुसरे टेबलाचेर सोद काण ओ रानीचे काण पाट्याचे आनी बरे भशेन दवरल जाल्यार फुटना आनी बरे भशेन दवरप जेजू कोता आमकां आमी सगळीं पवित्र सभा मातयेचें आयदन जायत पूण तिगे स्ट्रेंथ तिगे बळ जेजू क्रिस्त हें आयज सजमुया आनी दोगांयची बागेन पेद्रूची आनी पावलूची मजत मागतना दोगांयनी भावार्थील आमकां तो आमी सांबाळुया विकनस सगळे आहाय आसतले मोर पर्यान आसतले पूण विकनस कॅनॉट ओवरपावर्स हू शूड एम्पावर्स इज क्रायस्ट हें आमी विसरता नाजाल्यार म्हणून कसलो फायदो ना जेजू तुमगे सोमी जेजू तुमगे धोनी जेजू तुमगे देव सगळें दोंगेपण उबी रावया ह्या वेळार आमचो बाबात चारुया सत मानतान देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबीन संभवलो आंकवार मरेतान जल्मलो पंच प्रतकाल ताणें कोस सोंसले ताका उत्साद जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मिल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची जिव्यान मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानतां पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक वखदांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणांचें जिवीत आमेन बसुया बिटोने वेळार गायन गावया C43 वेदीचेर उंड्या सवे पेज 46 C43 पेज 46 Sukhani
उबे रावया. म्हज्या बाबणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत येणारी मोहिमे आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्वर मानले. देवा आमच्या बापा आमी तुका भेटोवंक हाडल्यान त्या दाना बरोबर बागेवन धर्मता पेद्रूची आनी पावलोची कोतकोतीत विणवणी तुजे मुखार पावूं. तिचे वरवीं कोरे भोक्तीन मोगान आनी काळजाचे एकवटान ही भेटवणी करून तुका मानता तसली जावंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय वाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैवश्य आमी करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर काळीन सोदता आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरीत काळजाच्या उमळ्यांनी तुज्या माधुर्मतांक बंदिता आमी. पेद्रून बाबात उचाल्लो सगल्या वती पावलून त्याच बाबाताची आमकां दिली समजणी. पेद्रून जेरुजल्याच्या विस्वाशी हिंडांतली घडलोली पवित्र सभा चलयली आनी चोरयली. पावलून तुजो ताळो पोरजांक आयकोसो केलो आनी सगळ्या लोकांचो शास्त्री आनी गुरू तो जालो. वेगवेगळे तरेन आपापल्या पावण्या परी क्रिस्ती कुटुंबांत आनी राष्ट्रांक एकठांयलीं. शेकीन त्याच बाबाताक रोगतान साक्षी दिली तांणी आनी विस्वाशी चाकरांचें इनाम जोडलें दोगांयनी. ह्या खातीर संवसार सगलो उलासता आनी संतोशान ताची किर्ती गाजयता. आनी दुतां भोगतां सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन निरंतरी एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जो तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मिळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगोटुया. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मास मेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पयत सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या औशिलेर बिस्मा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक
तुजें पोटचडीत मुखां मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सरकाळी तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताईं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमच्या सडवंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बुक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार गायन गावया. D40 सोर्गी उंडो चेसून दिलो पेज 69. D40 पेज 69. Sorgi undo Gesù Dio amka oslo favona so am so
प्रार्थुया सर्वेस्परा तुजे पयत सभेच्या एकवटान आमच्या गवळ्या बरोबर जेजूच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतला आनी ताची कूड आनी रोगत आमी शेवल्यांत. ह्या संस्काराचे गोठायन आनी बागीन पेद्रूचे आनी पावलूचे विणवणेन सदां तुजे पयत सभेचो एकवट सांबाळूंक आनी तुवें विंचतल्या गवळ्या काल तुका विस्वाशी रावूंक आमी आतां भास येता आनी भास पाडूंक तुजी कृपा मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्प तुमचे सव्यासो तुमचे सगळ्यांचो सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मान तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. शर्टाक गायोन गावया U33 सोयतीवंत आमचो देव पेज 248. U33 पेज 248.